सरकारान 2025-26 चो इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट सभाघरा मुखार दवरलो। तातूंतल्यान डाटा मेळ्ळा तो असो। गोंयची 2025-26 ची अर्थीक तूट 2,826 कोटींचेर पावल्या। सरकाराक खंय 2025-26 वर्सा अदमाशेक 22,703 कोटींची येणावळ। गोंयची 2023-24 ची जीडीपी 97,838 कोटी आशिल्ली, सुमार 14% वाडली। 2024-25 चो पर कॅपिटा इन्कम अदमाशेक 7,09,000। ह्या आर्थीक वर्सा गोंयांत खंय सुमार 1,08,00,000 पर्यटक आयले। 1,02,00,000 देशी जाल्यार 5,18,000 विदेशी पर्यटक। मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर 2023 सावन 1,40,00,000 प्रवाशी देंवल्यात। 97,000 विमानांनी यो वच केला। PWD, GSIDC, वीज, WRD सारकेल्या साबार खात्यांचे 3,054 प्रकल्प सुरू आसात। 7,532 कोटींचे प्रकल्प, 60 प्रकल्प पुराय जाल्यात। केंद्राकडल्यान 1,405 कोटींचे इंटरेस्ट फ्री रीण घेतला। दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेचे 1,23,000 लाभार्थी, जाल्यार गृह आधाराचे 1,27,000 लाभार्थी। 447 कोटी मोडल्यात। एक पेड़ माँ के नाम मोहिमेखाला 2,19,000 मायज झाडां लायल्यात।